तुमकां आतां म्हाका तरी दिसता आमी सगळ्यांनी बरें काम करपाक हांवें नोटीस केलें त्या करता जिल्हा पंचायत म्हणटा ताका एकच संदी मेळटा ती म्हणटा ती लोकांक कामां करपाची तांकां काय जॉब मेळना ते कोणा खातीर कांयच करपाक शकना वयल्यान आमी आमच्या बंगसांतले पयशे मोडीत आसता सो सरकार आमकां एक काम करपाक कितें दिता पळय ती सुद्दां वस्त बरी दिवपाक जाय आनी सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर दोश घालून कोता येना कित्याक 5 लाखान आतां कांय जायना कांयच जायना हांवें म्हागे घर स्वता 10 रुपया एग्जाम्पल दिता 10 रुपयान बांदपाक सोदी ताचेर 100 रुपया करचे पडटा 90 रुपया म्हाका हाडचे पडटा कित्याक रॅम खडी लॉकर बाकीचे सगळ्यो वता आमी फक्त लोकांचे पिपल्स वेलफेअर म्हणटा आमचे केन्ना विचार करना आमी झेडपी म्हणटा सो आमचेरय सरकारान विचार करपाक जाय आनी आमकां फंड बरें वाडोवन दिवपाक आमकां ही कामां जी 5 लाख आहा 5 लाखां एक एग्जाम्पल दिता ती 10 जावपाक जाय 15 ते 30 जावपाक जाय आनी आमकां समज 50 लाख वर्साक अलॉट जाता तर 1 कोटी जावपाक जाय कित्याक आतां सगळें वाडलां टोटल सगळें वाडलां आनी आमी लोकां खातीर आसा लोकांनी आमकां विश्वासून निवडून कित्याक दिला आपल्या कामां करपा आनी हें करपा न्हू एक सगळ्यांक मेळोन जी कामां जाता सगळे लोक जेन्ना एक कडेन येता युनिटी आहा तीच आमी कामां करता साऊथ गोवा जिल्हा पंचायतीची सेकंड मिटींग जाली आनीक सेकंड मिटिंगेक आमच्यो मेंबर्सांनी जे बाकी थोडेशे इशू आपले हे मांडल्यात आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक मांडल्या आनी जिल्हा पंचायतींतल्यान काम कशें जावचें बाकीचे थोडे सजेशन मांडल्या तितूंत भितर आमचे CM ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत आनीक तशेंच आमचे पंचायत मिनिस्टर श्री मोहीन गुदिनो हांचे आमी देव बरें करूं म्हणटात कित्याक आमची कितलींशींच वर्सां म्हाका दिसता आमी मांडटाले जे आमचे JEE पर्मनंट हांगा आसचे म्हणून लास्ट कितलींशींच वर्सां JEE जे आसा ते चार्ज आसताले 2 दीस बी हांगा आसताले म्हणटा आमकां त्रास जाताले सगळीं कामां म्हणजे आमकां पर्मनंट 6 JEE जे आसा पर्मनंट 6 JEE ह्या खेपे दिल्ली आसात आनी ते जॉयंट जाल्ले आसात त्याच बरोबर आमचो जो बजेटरी फंड आसा बजेटरी फंड ह्या खेपे आमकां CM डॉक्टर प्रमोद सावंत आनीक आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पंचायत मोहीन गुदिनो सर हेणी आमकां बजेटरी प्रोविजन ह्या खेपे आमकां केल्लें आसा आनीक मायज केल्लें आसा म्हणटकीर आमी तांकां थँक्यू म्हणटात त्याच बरोबर आमचे जे ऑनरेरियम जे आसा आमचे मंथली जे 5000 आमचे वाडयल्ले आसा आमी तेची मागणी करताले त्याच बरोबर आमचे म्हाका दिसता पंचायत मेंबर्सांनी तेंकांय बी वाडयल्ले आसा आमी ह्या सगळी गोश्टी खातीर आमकां जिल्हा पंचायत साऊथ गोवा जिल्हा पंचायत आनीक बाकीच्या गोश्टी खातीर आमकां सपोर्ट केल्ल्या बद्दल आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टर श्री मोहीन गुदिनो हांकां थँक्यू म्हणटा त्याच बरोबर आयच्या मिटिंगेक आमच्या सगळ्या मेंबरान मॅक्झिमम आमचे मेंबर राजश्री रिवोणा मेंबर तशेंच मोहन आमचे सावड्डेचे मेंबर अजीत लोलयेकर पैंगीणचे मेंबर आमचे रुपेश देसाय दारबांदोडेचे मेंबर समीक्षा नायक आमचे मेंबर तशेंच आमचो बाकीचे वेलिंग प्रियोर सगळे मेंबर मागीर शिरोडा झेडपी आमचे पूनम सामंत हेमी सगळ्यांनी आमच्या CMाक आनीक आमच्या ऑनरेबल CMाक आनी ऑनरेबल मिनिस्टर पंचायत हांकां थँक्यू म्हणला बजेटरी प्रोविजन केले आनी बाकीच्यो गोश्टी आमचे खातीर केले त्या बद्दल बाकीचे आमचे आयचे मिटिंगेक थोडेशे तेणी हे मांडले आमचे जे आमचे पार्किंगाक आमकां एवरी टायम मिटींग जेन्ना जाता तेन्ना कार पार्किंग आमचो सामको इशू एक मेजर इशू जाता म्हणटकीर एवरी मिटींग जेन्ना आसता तेन्ना एक ट्रॅफिकाक एक खंय तरी इंटिमेशन दिवचें की कार पार्किंगाक लागून कितें सुविधा करची म्हणून दुसरें कोर्तालीम आमचे मेंबरान जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेंचे कडल्यान इशू थोडे जाता काम सारकें केलां 1-2 कडेन म्हणटकीर तेजें रिइन्स्पेक्शन जावचें ह्या खातीर मांडलें पैंगीण आमचे अजीत लोलयेकर हेणे आमचे कुशावती तेणे प्लस आमचे मोहन गांवकर हेमी दोगांनी मांडलें की आमचे जे कुशावती डिस्ट्रिक्टात जाला त्या भितर आमी 7 ZP पडटात 7 ZP म्हणजे सेंट्रला कडल्यान आमचे जे कुशावती डिस्ट्रिक्टा खातीर डेव्हलपमेंटा खातीर फंड्स येतलो तितूंत भितर आमकांय बी खंय तरी 7 ZP खातीर वेगळे प्रोविजन करचे आनी एक्स्ट्रा फंड दिवचो ज्या हातूंतल्यान आमी कुशावती डिस्ट्रिक्टाचे 7 ZP पडटा तेंचे खातीर आमी आनी डेव्हलपमेंट चड करपाक मेळटलें त्याच बरोबर बाचे वेळींग प्रियोळ आमची ZP तिणी मारले एग्रीकल्चराचे थोडे तेंचे हितून इशू आसा म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक कन्सर्न आमचे कडल्यान धाडचे आनीक एक जॉयंट मिटींग हाडची आपोवची ज्या हातूंतल्यान एग्रीकल्चराचे थंय जे इशू आसात ते सॉल्व जावचे म्हणून बाकीचे आमचे शिरोडा पूनम सामंत हेणी स्कूल रिनोवेशनाचे तेंची थंय स्कूल रिनोवेशनां 1-2 आसात म्हणटकीर ती डिपार्टमेंटाक धाडून स्कूल रिनोवेशनाक घेवचें म्हणून मागले
मागीर गणपत आमचे झेडतात गणपत नायक तेणे WRD कडल्यान थोडे जे इशू आसा ते नाला डिसिल्डिंग जावचे. त्याच बरोबर आमचे जुलियो लास्ट टायम ZP आसले आतां आसा तेणे बी तेंचे डिसिल्डिंग जावचे आनी WRDच्यान नाला एक दोन बांदचे जे लोकांक तेंचे कडल्यान समस्या येतल्यो त्यो तेणे मांडले आसात. प्लस आमचे जुलियो ZP तेणे मांडले आसा तेंचे न्यू बस एक रुटाक स्टार्ट करची. दुसरें हेल्थ सेंटराक लागून तेणी एक मांडले आसा. हेल्थ सेंटर जे आसा थंय स्कूल आसा ते स्कूल बंद आसा म्हणटकीर ते रिनोवेट करून ते स्कुलाचे थंय हेल्थ सेंटर म्हणून कन्वर्ट करचे. तांकां जे लोकांनी लोकांक पयस वचचें पडटा म्हणटकीर थंय हेल्थ सेंटर जावचें म्हणून मांडलें आसा. प्लस तेंचे डिसिल्डिंग एक मांडलें आसा. प्लस दुसरें तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक तेणें हॉट मिक्सिंग जे रोड थोडे जे लोक तेका एप्रोच जाल्ले आसा आनी ते हॉट मिक्सिंग रोड ते जाल्ली ना त्या हितून त्या हितूक ते आपूण नांव दिता आनी त्या हितूंतल्यान मिनिस्टरान ते करून घेवचे बेगींतल्या बेगीन अशें मांडलें आसा. आनीक बाकीचे ZPन बाकीचे आपले बारीक थोडे इश्यू मांडले आसा ते तुमचे मदीं आयिल्ले आसा. एक प्रायवेट डॉक्टर 3000 घेता डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करता. हो एक तेंचे बाबतींतले चड ओवरचार्ज करता. हो इश्यू तुमचे ZP मेंबरान मांडला तो तुमी कन्सर्न ऑथॉरिटी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ वो CMाक बगले वतलो. 100% आमी धाडटले. जुलियोन ते आमच्या ZP मेंबरान मांडला की जेन्ना कोणाली डेथ बी जाता तेन्ना ती डेथ सर्टिफिकेट जाय आसता ती प्रायवेट डॉक्टर जो आसा तो प्रायवेट डॉक्टर खंय तरी 3000 चार्ज करता अशें म्हणून ताणें मांडला. आनीक तो आमी इशू फुडें लेटर धाडटले आनी तो इशू कन्सर्न आमी ताका ते इशू लागून फुडें व्हरचो आनी तेजे इशू सॉल्व करचो आनी तो कित्याक लागून तशें चार्ज जाता ते आमी तेजेर पळोवपाक लायतले. प्लस तेणें त्याच हेका लागून तो हेल्थ सेंटर खंय तरी पयस आसा म्हणून तो इशू जाता. ह्या हितूंतल्यान तेणें हेल्थ सेंटरूय बी थंय घालचें स्कुलाक. स्कूल रिनोवेट करून हेल्थ सेंटर घालचें हे ते मागणी मांडली आसा ती आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटान मिनिस्टरा कडेन आमी ती मांडटले आनी ती सॉल्व करून घेवपाक प्रयत्न करतले.